तुम्ही पास्काच्या जागरण्याच्या मिसाक गेल्यात म्हणून हांव चिंता. हर एक वर्स ल्हान तावन येदोळ पर्यंत तुमी गेल्यात आनी ह्या पास्काच्या जागरण्याच्या मिसा वेळार रातीक पास्काची वात म्हण आसा ती वात पेटयतात. ही पास्काच्या वातीचो अर्थ कितें, कित्याक ही वात पेटयतात आनी ही एकच वात पावता वा हेर वाती आमी पेटोवयेत, ह्या विशयांत थोडी संगती आज तुमच्या मुखार आमी दवरता. मोगचनो पास्का फेस्ताच्या जागरणे वेळार उजो बेंजार करची एक पवित्र रीत चलता आनी त्या बेंजार केल्ल्या उज्यातावन पास्काची वात पेटोवन पुरुषांवार याजक आल्तारे वा इगर्जे भितर प्रवेश घेता आनी एका प्रधान जाग्यार ती सोबयता. ह्या पास्काच्या वाती विशीं सांगचे जाल्यार ही वात मेणातावन केल्ली जावंक जाय. वॅक्स आर्टिफिशियल वाती मेळटात पूण त्यो उपयोग करच्यो न्हय आनी हर एका वर्सा नवीच वापरूंक जाय. ह्या वर्साची अर्दी तशीच उरल्या, त्या देखून येवच्या वर्सा ती वापरयेत म्हणून पोरणी वापरूंक ना. आनी एकच वात आसूंक जाय, 2-3 वाती आसच्यो न्हय, एकच प्रधान वात आसूंक जाय आनी ती लांब आसूंक जाय. मोठवी वात करची न्हय, लांब आसूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार ती जेजू संवसाराचो उजवाड म्हणजे सत परगट करता देखून ती लांब आसूंक जाय. आनी हांवें येदोळ सांगलेल्या प्रमाणे पास्काची वात जेजूचो उजवाड, महिमे पर्यंत जीवन जाल्ल्या जेजूचो उजवाड परगट करता. चिंतया, एक फिरगज आसा आनी ताका जायतीं सबस्टेशन आसात वा कोपेलां आसात. आतां कितें करचें? कोपेलां आसात जाल्यार थंयसर जे कितें पास्काच्यो वाती पेटोवंक आसात त्यो ह्या फिरगजेक हाडूंक जाय आनी त्योय वाती पेटोवंक जाय. पूण जे कितें त्या फिरगजेन दवरतात ती प्रधान वात ती मात्र वयर उबारलेली आसूंक जाय आनी उरिल्ल्यो वाती तितल्या उबारायेर उबारी नासतना त्यो दवरूंक जाय. चिंतया, त्या कोपेलातावन कोणी प्रतिनिधी येतात जाल्यार, त्या एक कोपेलाचो एक एकलो व्यक्ती येता जाल्यार तांणी ती पेटोवन धरयेता आनी केदना पास्काचें गीत गायलेले उपरांत वाती पालवयतात. त्या वेळार ती वात पालवोवन दवरूंक जाय आनी दुसऱ्या दिसा पास्काच्या आयतारा दिसा ती वात त्या त्या कोपेलांक व्हरून थंयसर पुरुषांवार ती वात इगर्जे भितर घेवं येता. आतां ही वात, पास्काची वात खंयसर दवरूंक जाय? एकच आंबो लागीं. आंबो म्हळ्यार देवाचें उतर आमी परगट करच्या त्या जाग्याक एम्बो म्हणटा, AMBO. वा आल्तारेच्या लागसरच ती दवरूंक जाय आनी उरिल्ल्या आयताराच्या दिसांनी म्हणजे पास्का फेस्ताच्या उपराच्या आयतारांनी वा त्या मदें येवच्या प्रधान फेस्तां वेळार जावं पुरो वा लितुर्जीक संभ्रमा वेळार ही वात पेटलेली आसूंक जाय. आनी पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या उपरांत ही वात आल्तारेंतली काडून भितर सॅक्रिस्टींत दवरूंक जाय वा जे खंयसर पवित्र स्नान दिवचो जागो आसा, बॅप्टिस्ट्री म्हणटा आमी, थंयसर ती दवरूंक जाय वा खंय व्हरून कोनशान उडोवची न्हय, एका सोबीत जाग्यार प्रत्येक जावन पवित्र स्नान दिवच्या त्या जाग्यार ती दवरूंक जाय. आनी केन्ना एका भुरग्याक पवित्र स्नान दिवंक आसा ते दळा ह्या पास्काच्या वातीच्या उजवाडातावन भुरग्याक जे कितें आमी वात दिता ती पेटोवची जाय. आनी मात्र न्हय, केन्ना त्या फिरगजेंत एक मोर्न जाता त्या दळा ही पास्काची वात त्या मोर्नाच्या पेटे लागीं पेटोवन दवरूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार जेजून मोर्नाचेर जैत वेला आनी त्या जैतांत हर एकलो भावार्थी भागीदार जाता म्हणजे सत त्या वातीतावन परगट.